amongst the locals of Sharao and Goans at large in respect to the Ro-Ro ferries. Their fees and non-operation of traditional ferries and their demand for an additional ferry boat service on the Sharao route. The steps the government intend to take in this regard. Speaker sir, सद्याक जी रो फेरी घातल्या थंय फी जी आसा ती 4 व्हिलराक 30 रुपया गेल्या आणि पयलू आसली 10 रुपया. सो लोकांचो डिमांड आसा की 10 रुपया फी करची म्हणून. मिनिस्टरान मातशें आयकून घेवचें. आनी दुसरें दोनूच रो फेरी आसा आणि सद्याक एक ओल्ड फेरी जी आसा ओल्ड फेरी चलता. सो सद्याक डिमांड जो आसा तो 3 फेरी सकाळची आनी सांजची ज्यो ओल्ड फेरी आसा त्यो हाडच्यो. म्हाका दिसता मिनिस्टर आणि आयजूच एक हे जाला इन्सिडेंट जाला की रो फेरीचो जो रोप आसा आमी आतां न्यूजार पळयलो तो रोप तुटून पडला. आतां नवीन रो फेरी असो रोप तुटून पडो हांव नको कितें चल्ला तें म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजेर ओके श्री लक्ष दवरचें. Because it carries a wrong narratives altogether. आता 2 रो ferries घातिल्ले आसात and there were 6 conventional traditional ferries operating on that route. आज जर पळयलं जर जायत जाल्यार आमचे थंय जे कॉम्युटर्स आसात ते 30% वाडलेले आसात. एक म्हणजेच पयलीं हार्डली 1 or 2% महिला येताल्यो व्हेकल 4 व्हिलर्स घेवन. आज थंय ते गुणावपाचे. पयलीं कोणी रिस्क घेना आशिल्ले की रिवर्सान काडचे पडटाल्यो थंय खड्डो जातालो. आज स्मूथ हे जाल्ले कारणान 4 व्हिलर 30% वाडल्यात, 2 व्हिलर 40% वाडल्यात, पॅसेंजर्स वाडल्यात. तू सांगता ते बरोबर आसा की थंय पीक आवर्स जेन्ना सकाळ फुडें 7:30 ते 10:30 पर्यंत पीक आवर्साचेर जे त्रास जाता. आमी थंय एडिशनल फेरीज परत एक फावटी रोपीन केल्ले आसा. आनीक जाय जाल्यार आनीक करतले. एवरीथिंग इज मुव्हिंग स्मूथली. आमी परत जाय जाल्यार ते करतलेच. पूण एक गोष्ट लक्षात दवरात की पयलीं आमकां ह्या रुटाचेर सादारण ते 6,000 रुपया पर डे इन्कम जाताले. आयज ते 30,000चेर गेल्ले आसा. 30,000 म्हणजेच आमकां एक वर्साक 1 कोटी इन्कम मेळपाक शकता. पयलीं 18 रुटाचेर 32 फेरीज घेवन आमकां 56 lakhs इन्कम येताले. आमी 76 crores ताजेर मोडटाले. आमी बारीकशे वाडयले आसा ते 30 रुपया केले. 10 रुपया आसा पळय न्ही ते ताणें जर पास काडलो जाल्यार तो 15 रुपया जाता. म्हाका सांगात 4 व्हिलराक 15 रुपया एक ट्रिपीक वचपाक कितें त्रास जाता. कसो विरेश बाब एक मिनिट विरेश बाब एकच मिनिट मागीर उलय एक मिनिट. आता जायते फावटी तुम्ही पळयतात की त्या फेरी बोटीन भितर वतात आणि व्हिडिओ सर्क्युलेट करतात. त्या वॉशरूमान गेल्ले ते वॉशरूमाक कोण तरी पयलीं कितें तरी करून येता आणि ताच्या नंतर एक मनीस थंय वता आनी वॉशरूमान भितर 2 मिनटां रावता आणि मागीर तो व्हिडिओ फ्लॅश करता. इतकी जर त्या वॉशरूमान घाण आसा जर जाय 2 मिनटां तो थंय कितें करतालो भितर. दुसरी गजाल आसा ते सीट पळयात तुमी. तो सीट पळय दाखयता तो सीट काडून ते अशी उलटी मारता ते परत सीट उबी रावता परत मारता उलटी रावता. तुमचे डायनिंग हांव सांगता जे कोण व्हिडिओ काडटा तुमचे डायनिंग टेबल घेवन परत आपल्यात ते उबी रावतले जाल्यार पळयात. म्हणजे मुद्दाम जावन खंयची नवी फेरी जी हाडटा पळय न्ही ती कशी वायट. कारण असेंब्ली चल्लेली आसा. असेंब्ली भितर कितें तरी सरकाराचो नवो इनिशिएटीव आसा ते कशें फेल्युअर जावप हे आमकां दाखोवन दिवपाचो हो प्रयत्न आसा. जर स्पीकर सर आम्ही तुझं संपूर्ण ऐकून घेतले. ऐकून घे विरेश बाब. आता परत मिनिस्टर वचून तो फ्लश करपाक आमकां थोडी डिसिप्लीन unsafe condition of the
Then you report. Anybody in the house, anybody in this house has experienced, anybody has experienced these services. तुम मुद्दाम एक फाटी वच आणि फाले परत 20 लोकांक सर्व्हिसाक कितें 10 रुपयाची तुम्ही 30 रुपये केल्या 30 रुपये करपाक एक मिनिट लेट मी आम्ही पंचायत भितर काउंटर घाल्ले आसा जे कोणाकय पास काढपाक काउंटर घाल्ले आसा पास काढपाक आम्ही पास काढपाक केल्लो आसा आम्ही वेरीबडीचेर तुमकां पास काडपाची फॅसिलिटी दिल्या पंचायतीन भितर फॅसिलिटी दिल्या सर्व्हिस फ्रॉम पब्लीक सेक्टराक लागता कदमाची रेट वाडयली सेम सिच्युएशन मॉडल पॉइंट ऑर्डर Because sir, this is a zero hour. Sir,